तिनांक सुमार फोन मारलो, मारियो कडेन हांव उलयलो. हांवें मारियोक म्हटलें जालें तें जालें, आतां माय न्हू तुजी ती, आतां म्हटलें तिका तुजी गरज आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हांव चॅट दाखयता, हय तो ऑनलायन आहा पळय. तरी हर्ट जालें म्हणून तेणी मामीक खंय तेजे परत कॉल मारलो. तूं आपणाचो चेडो न्हू म्हणून तेणी दाखोवन दिलें. अशें तेका कितें कितें म्हटलें खंय तें तेका वायट दिसलें खंय. भयणीची एक वॉयस नोट म्हाका तेणी आयकयली, वॉट्सॅपार तेणी धाडलेली तेजे भयणीन तेका. कितें रे तूं, कसलो भाव रे तूं, ते भयण तेजी म्हणटा तूं कसलो भाव रे तूं, हरामी मरे तूं. ओके सो गाईज आम्ही एकदा ट्राय केल्लो आसा कॉल करून. ओके मे बी कामार जावं शकता. आमचो गोंयचो 7 टायमींग, थंयसरलो कितलो तरी आसा, कितलो 4 वरांचो डिफरन्स, 4-3 वरां कोणाक खबर. सो कामार बीन आसूं शकता. सो वेट करया आमी आनी एकदा मेसेज घातल्या तेका हांवें. बाय चान्स जर म्हाजी ती सीन केली जाल्यार हांव फाट करून सोमतो कॉल मारता तेका. ओके दी नेक्स्ट डे आमी काल मारियो वांगडा चॅट करून पळयलो सारकें. आनी यू गायज वॉन्ट बिलीव कितें जालें पळय तें. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हांव चॅट दाखयता, हय तो ऑनलायन आहा पळय आजून. हांवें म्हटलें तुजी मॉम मिस करता. अवी, आय सी युअर व्हिडिओज मोस्ट ऑफ द टायम and I feel really good, but when it comes to my mom, life is totally different for me. मैं तेका विचारलें, ब्रो forget everything and meet her, at least tell me what happened. म्हटलें who don't love mother bro. It's been 13 years I have not seen my house, my Goa, my people. What happened with me, it's really hurting bro tell me at least. म्हटलें receive my call bro. The mother you are about, the mother you talking about now, she adopted me when I was 1 year old and I was told lie all the time. After I left Goa, I married here and within 2 months my wife met with accident and died. Life for me was so boring and I म्हटलें तेका can I कॉल काय म्हटलें. मागीर तेणी म्हाका परत मेसेज धाडली, आय सॉ युअर व्हिडिओ ऑफ माय मदर अँड इवन आय कॉल्ड हर खंय 12 years बॅक वेन माय वायफ डायड अँड माय मॉम वॉट शी सॅड, इफ आय टेल यू ना यूल गो मॅड, आय विल कॉल यू एट 3 PM टुमोरो. ओके डन. हांवें तेका म्हटलें. मागीर कितें जालें तें तुमकां सांगता आतां. सो तुमी पयलां आसतलें कितें जालां पळय तें. आनी तेज्या उपरांत तेणी म्हाका सांगलेलें 3 सुमार कॉल मार म्हणून. म्हणजे काल सांगलेलें तेणी आयज 3 सुमार फोन मार म्हणून. आनी हांवें 3 सुमार तेका फोन मारलो. ओके 3 सुमार फोन मारलो, मारियो कडेन हांव उलयलो. ओके मारियो म्हाजे कडेन ऑलमोस्ट 40 तरी मिनिट्स उलयलो, 40 तरी मिनटां उलयलो म्हाजे कडेन तो. आनी निकतें तेजें त्या टायमार काम सुटलेलें. सो जालें कितें तुमकां खरें सांगता, जेन्ना हांवें तेका मेसेज केली मारियोन कितें चॅट केलें तें तुमकां सांगलें. जेन्ना हांवें तेका कॉल मारलो तेजो फर्स्ट रिएक्शन वॉज लायक, ब्रो तुजे आपूण व्हिडियोज पळयता, गॉड ब्लेस यू, बरो राव तूं, जें आपूण केलां तें तूं केन्ना करूं नाका. जी आपणा कडेन मिस्टेक जाल्या, जें आपूण कितेंय करता तितून तूं पार्टिसिपेट जावं नाका, तुज्या लायफान तशें करूं नाका. बट आपणाच्या लायफान कितें जालां पळय तें अनएक्सपेक्टेड सारकें. हांवें तेका विचारलें कितें जालें तुज्या लायफान अशें. आवय कितल्यो झरी रे. ओके सो कितें जालें तुज्या लायफान अशें, कितें जालें, तूं कित्याक माय कडेन कित्याक वचना. म्हाका तेणी सांगलें की तेका खंय 1 वर्स आसलो तेन्ना एडॉप्टेड घेतलेलो खंय. आनी जेन्ना तो व्हडलो जालो 20, 21, 22 वर्साचो जालो तेन्ना तेका कळ्ळें की तेका एडॉप्टेड घेतलेलो म्हणून. ओके तेका खूब जाणांनी सांगलें, तेका प्रूफ दाखयलें. तेन्ना मामी कडेन तो उलयलो खंय. आपणाक मामी तुका शपथ आहा, खरें खरें सांग आपणाक एडॉप्टेड घेतलेलो. तेज्या मामीन तेका सांगलें हय म्हणून तुका एडॉप्टेड घेतलेलो. आनी थोडे भुरगे कितें आसता, थोडे भुरगे अंडरस्टँड करता एडॉप्शनाक. थोडे भुरग्यांक मनाक कितें जाता की म्हाजी मम्मीन कित्याक म्हाका, रियल मामीन म्हाज्या कित्याक सोडलो, म्हाज्या रियल भावान म्हाका कित्याक सोडलो, म्हाज्या पायन म्हाका कित्याक सोडलो. सो टेन्शन जाता. सो तेणी त्या भुरग्यान टेन्शन घेतलें आनी सगळें सारकें आसलें तरी तेणी खंय मामी कडेन खंय बायक मागली कॉलेजीक वयपा खातीर.
आनी मामीन ताका खंय फायनान्शियली स्ट्रॉंग हा, अशें न्हू गरीब बिरीब काय ना, सगळें सारकें आहा. मामीन खंय ताका बायक दिना, आपूण तुका कित्याक दिवं, बायक दिना तुका, ना दिना वच अशें म्हटलें खंय, म्हणजे अशें. आनी तेणी कांयच म्हणूंक ना खंय, मामी ओगीच रावलो खंय. आनी एक एक देड म्हयन्या भितर खंय मामीन खंय आपणाच्या म्हणजे तेज्या चेडवाक भयणीक खंय तेज्या बायक घेवन दिली खंय, एक्टिवा काय डिओ कितें तरी न्हू. तें ताका अशें मनाक खांग लागलें की आपणाचो आपूण तुजो सक्को चेडो न्हू म्हणून तुवें आपणाक गाडी दिवंक ना, आनी तुजें सक्कें चेडूं आहा म्हणून ताका गाडी विचारिनासतना दिलय तुवें. सो ताका तें खंय तरी वायट दिसलें. आनी तेणी त्याच दिसा डिसायड केलें की आपूण काम करतलो, थोडे पयशे एकठांय करतलो आनी पासपोर्ट बिसपोर्ट करून आपूण भायर लायफ टायम वयतलो आनी केन्नाच परत येवचो ना म्हणून. आनी भायर गेलो खंय तो UK गेलो. UK तो काजार जालो खंय एका चेडवा वांगडा, थंयसर ताका चेडवा वांगडा काजार जालो खंय. आनी विदीन 2 months त्या चेडवाचो खंय तरी एक्सिडंट जालो दिसता. आनी एक्सिडंट म्हणजे अशें कितें कार एक्सिडंट न्हू, एक्सिडंट म्हाका तेणी कॉलार सांगलो कितें जालो पळय तेज्या वांगडा. ताका खंय शॉक येयलो खंय घरान. आनी UK कितें तरी सांगलें तेणी म्हाका, मोल्ड जाता खंय घरान, कितें मोल्ड जाता. आमकां ते हांगा गोंयान काय खबर ना, पण UK खंय घरान कितें मोल्ड जाता खंय. आनी ते हेजो बॉक्स आसलो खंय, कितें म्हणटा तो आमचे वायरिंगाचो कसलो तरी बॉक्स आसलो खंय, MCB बॉक्स आसलो, तितून ते थंय कित्याक तरी गेल्ले खंय, ताका तो शॉक लागलो आनी तो व्हेरी डेंजरस शॉक लागलो खंय ताका. आनी शी डायड ऑन द स्पॉट. ओके, सो त्या टायमार ताका खंय लोनली फील जालो, कितें तरी हर्ट जालें म्हणून तेणी मामीक खंय तेजे परत कॉल मारलो, मामी हॅलो मामी म्हणून. ओके, आनी तेज्या मामीन म्हणजे एक 12 वर्सां पयलीं कॉल मारलो तेणी, म्हणजे UK येवन एक 2-3 म्हयन्या उपरांत न्हू गो. UK येवन जाले काय 2-3 म्हयन्या उपरांत खंय ताका मामीक कॉल मारलो. मामी तेजे आवयन ताका खूब कितें कितें वायट बरें म्हटलें खंय. तुवें दाखोवन दिलें, तुका आमी ल्हानाचो व्हडलो केलो, तुका पोसलो आपूण, तुका दुसऱ्याच्या घरांतल्यान हाडलो, तूं कसलें कोणाचो कोणाक आमकां कांय खबर ना, तुका आमी हाडलो, तुका आमी पळयलो, तुका व्हडलो केलो, आनी तूं आपणाक सोडून भायर गेलय. तुवें तुजी औकात दाखयलय, तूं आपणाचो चेडो न्हू म्हणून तुवें दाखोवन दिलें, आनी तूं आपणाचो चेडो जावूय शकना केन्ना, अशें ताका कितें कितें म्हटलें खंय. तें ताका वायट दिसलें खंय. ओके, आनी अशें ना हें सगळें कितें म्हणटा त्या तो आमकां रॉंग सांगता. तेणी म्हाका थोडे प्रूफूय दाखयले कितें कितें ते हांव हितून घालूं शकना, कित्याक बोथ द सायड म्हाज्या वांगडा बरें आसा, तेजी मामीय बरी आसा. सो हे जेन्ना ताका फोनार म्हटलें तेन्ना मारियो कंप्लिटली ब्रोक डावन जालो. आनी मारियो वांगडा तेजो फ्रेंडूय आसलो, तोय म्हाज्या वांगडा उलयतालो. मारियोचो फ्रेंडूय म्हाका सांगी, मारियोचो फ्रेंड म्हापसा रावता. ओके, म्हापशेचो भुरगो तो. आनी हांव जाणा ताका, पर्सनली त्या भुरग्याक वळखता हांव. जेन्ना हांवें व्हिडियो कॉलार ताका पळयलो तेन्ना हांव शॉक जालो, हो भुरगो हेचो फ्रेंड काय म्हणून. सो त्या भुरग्यान म्हाका म्हटलें कितें की ही वॉज कंप्लिटली ब्रोक डावन खंय. आनी तो खंय खूब सारको डिस्टर्ब जावंक लागलो खंय, म्हणजे सारको रस्त्यार पावपाची पाळी येयली खंय तेजी. मागीर ताका तेंच्यांनी सगळ्या फ्रेंडांनी ताका खूब अंडरस्टँड करून दिलो. सांगलें ताका लायफ अशी न्हू, डिफिकल्ट लायफ आसा, फुडें तुजी लायफ जर्नी आसा, तुका आनीक बरें चेडूं मेळटलें. आनी अशें करून करून खंय ताका स्टेबल केलो खंय. त्या दिसा मारियोन खंय डिसायड केलें की आपूण आनीक मामीक केन्ना कॉल मारचो ना, तेंच्या लायफान केन्ना डिस्टर्ब करचो ना, ना भयणीक केन्ना डिस्टर्ब करचो ना. बट आपूण आपणाचो आपुणाक मायन त्या भायन कोणाची आवय जायना, ती आपणाची आवय कशी तेणी आपणाक वयर काडलो. म्हणून तो म्हणटालो म्हाका कितें, आपूण तिका खंय सदींच म्हयन्याचे पयशे धाडी खंय. म्हयन्याच्या म्हयन्या तिका 35,000 धाडटालो खंय तो. ओके, म्हणजे जेन्ना स्टार्टींग 12 years बॅक कितले तरी 10 कितें तरी सांगी न्हू, 10,000 कितें तरी धाडी खंय. आनी तेजे उपरांत स्लो स्लो करून इनक्रीज करून करून आतां खंय ताका तो 35,000 पर मंथ खर्चाक धाडटा खंय. ओके, आनी भयणीचे खंय तेणी फूल काजार केले खंय. 4,80,000 धाडले खंय, प्लस भांगर धाडले खंय. भांगर पासून केले खंय ताका भयणीक तेंच्यांनी, तेज्या भावान म्हणजे मारियोन भांगर पासून केले खंय. आनी टोटल म्हाका तेणी सगळे बील सगळे हे ते दाखयला मोबायलाचेर सगळे व्हिडियो कॉलाचेर. सो टोटल खर्चो एक 13.5 लाख काय कितें तरी, 13.5 लाख तेणी आपणाच्या भयणीचेर तेज्या कार्याक म्हणजे तेज्या काजाराक मोडलेले आसा. इतलो बरो भाव आनी संवसारान खंय मेळटलो, इतलो बरो चेडो आनी खंय मेळटलो. आनी हांवें मारियो म्हटलें जालें तें जालें, आतां माय न्हू तुजी ती, आतां म्हटलें तिका तुजी गरज आसा, पॅरलायज जाल्लेली आहा ती,
आसूं वच. तो म्हणटा जी माय म्हणटा आपणाच्या चेड्याक म्हणजे म्हाका आपणाक म्हणटा 21 वर्साचो तेणी केलो म्हणटा, मेहनत करून घाम कश्ट काडून आपणाक पोटाक भरयलो, पण अशें कित्याक तेणी केलें की भेदभाव केलो चेडवा बद्दल आनी म्हाज्या भितर भेदभाव कित्याक केलो, भायर आपूण गेलो, भायर आपणाचो इन्सिडेंट सांगलो तिका. आपूण रेडी आसलो रिटर्न येवपाक, पण तेजे मामीन जे तेका म्हटलें तूं आपणाचो चेडो न्हू, तुवें आपणाचो रक्ताचो चेडो न्हू, आपणाक दाखोवन दिलें अशें कितें म्हटलें. हय आनी तें तेका खूब वायट दिसलें खंय. आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो, खूब कितें कितें सांगलें तेणी म्हाका, आपणाच्या घरांतले पर्सनल इश्यूज सांगले ते हांव तुमकां हांगासर व्हिडिओ कॉल हेजेर युट्यूबाचेर दाखोवं शकना. म्हाका हांवें म्हटलें तेका तुका मामीक तुज्या फोन मारता आनी व्हिडिओ कॉलाचेर एड करता म्हटलें. म्हाका तेणी एकूच म्हटलें ब्रो आपूण जेजू कडेन प्रॉमीस घेतल्या म्हणून लागलो की आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट हांव जितलें जोडटा तेजो अर्दो भाग लोकांक गरिबांक हेल्प करतलो म्हणून. बट आय वील नेवर टॉक टू माय मॉम. आनी तिचें तोंड म्हाका केन्नाच पळोवपाक नाका अशें म्हाका मारियोन म्हटलें की आपूण मारियोन म्हाका म्हटलें आपूण मामीचें तोंड केन्नाच पळोवपाक नाका, बट आपूण लायफ टायम जें आपूण जोडटा तितून आपूण गरिबांक हेल्प करतलो. हांवें तेका तरी एक 5-10 मिनटां आनीक एक्सप्लेन केलें की मामी आसप कितलें इम्पॉर्टंट. अंकिता उलयलें तेजे कडेन, अंकितान म्हटलें आपणाची मामी डॅडी ना, आपणाक खूब रडोंक येता. तेजे कडेन तो बरे भशेन उलयलो, तूं म्हाजी भयण कशी, आनी बट आपणाच्या मामी कडेन वचपाचें ना. हांवें तेका म्हटलें एक लास्ट एटलीस्ट अ वॉयस कॉल म्हटलें. तो म्हणूंक लागलो ना नॉट पॉसिबल म्हणूंक लागलो, जावंच शकना, केन्ना नाकाय म्हणूंक लागलो आपणाक वयपाक थंय. आपणाक जे मामीन आपणाच्या वायट टायमार म्हटलेलें पळय तें आपणाक खंय तरी हर्ट जाता म्हणूंक लागलो. बट बिंग अ गूड चायल्ड आपूण एक बरो भुरगो कसो आपणाच्या माय खातीर इतल्या पयस रावन म्हणटा तो आपूण मेहनत करून तिका म्हयन्याचे म्हयने पयशे धाडटा. आपूण शीक पडलो, आपूण एडमीट आसलो, ओके, आपणाचो ट्रेनी वयल्यान आपूण पडलो खंय देंवता आसतना कितें तरी सांगी म्हाका. आपूण केन्नाच मामीक फोन मारूंक ना आनी सांगूंक ना की आपणाक बरें दिसना म्हणून. आपूण एवरी मंथ मेहनत करी आनी पयशे धाडी खंय तिका, पण आपूण केन्ना उलोवपाक ट्राय मारूंक ना, कित्याक ती उतरां मामीची तिका खूब हर्ट जाली. मागीर हांवें म्हटलें तेका तुका आनी एक 10 मिनटांक कॉल मारता, तुज्या मामी कडेन उलयता आनी इज इट पॉसिबल फॉर मी तुवें जें कितें सांगलां तें तिका शेअर करूं. वय म्हणूंक लागलो शेअर कर. आनी तिच्या मामीक फोन मारलो, मामीक सांगलें तिच्या की तुवें अशें अशें म्हटलेलें गे तेका काय म्हणून. मामीन तेच्या म्हटलें येस, आपणाक राग येयल्लो, आपूण रागाच्या हितून वायट बरें तेका म्हटलें. हांवें तेका सांगलें मारियो कितें म्हणटालो पळय तो, ओके. आनी अकॉर्डिंग टू मी म्हाका हें दिसलें की दोगांची चूक आसा कशी, ओके, मारियोची की आपणाच्या मायक तूं कोणायचो चेडो जावं पूण तुजी माय तुका एडॉप्ट केल्या आनी तिणी तुका ल्हानांतल्यान व्हडलो केलो न्हू, ती तुजी खरी माय. तुजी दुसरी आनी माय ना, तीच तुजी माय. तरी तूं तिका सोडून गेलो, तूं लोकांचें आयकून गेलो अशें जालें. आनी माय बाबडे आपणाच्या भुरग्याक इनकरेज करच्या जाग्यार तूं बाबा बरो भुरगो आसूं तुजी तें तूं मस्ती केल्या ती सोड, यो गोंयान यो, आपणा कडेन यो. तिणी त्या म्हणच्या जाग्यार तूं दुसऱ्याचो, तूं आपणाचो रगत न्हू, तूं दुसऱ्याच्या रक्ताचो, तूं कसल्या रक्ताचो आमकां खबर ना, हें तेणें म्हटलें तें तेका वायट दिसलें. आनी तेजे मामीक विचारलें खूब. मामी म्हणूंक लागली आपूण सॉरी मागता, पांय घट दवरपाक रेडी, आपणाच्या चेड्याक रिटर्न हाड, ओके, एटलीस्ट आपणाक तेजो आवाज आयकपाक दी, एटलीस्ट कितें तरी, ओके. सो हांवें व्हिडिओ कॉल केल्लो न्हू, तो व्हिडिओ कॉल हांवें स्क्रीन रेकॉर्डिंग केली आनी स्क्रीन रेकॉर्डिंग केल्लेली आनी हांवें तेज्या मामीक धाडलें पोनी म्हणून चेड्याक, ओके. आनी फोटो तुमकां घातला पळय हांवें कालच्या ब्लॉगान थंबनेल, तो फोटो म्हाका मारियोन खूद आपूण धाडलेलो, दीस इज मी म्हणून, ओके. आनी हांवें तेका मामीक धाडलेलो. शी वॉज व्हेरी इमोशनल, खूब रडली ती जे मारियो सांगता तें आयकून, खूब रडली सारकी. मागीर म्हाका तेणी म्हटलें की अवी तूं कोणाक हेल्प करूंक सोदता जाल्यार प्लीज आपणाक सांग, आय वील लव टू कॉन्ट्रिब्यूट, ओके. बट आपूण सोशल मिडिया कडल्यान खूब पयस आसा. नो इंस्टाग्राम, नो फेसबूक, वॉट्सॅप म्हणटा तो आपूण आपणाच्या कामा खातीर यूज करता, ट्विटर ना, कांय ना न्हू, कांयच ना. तो म्हणटा आपूण कंप्लिटली शट डावन आहा फ्रॉम सोशल मिडिया. आनी आपणाची जेन्ना वायफ एक्सपायर जाली 12 वर्सां पयलीं, आय नेवर गॉट मॅरीड, आय नेवर फेल इन लव वीथ एनी वन, कित्याक आपणाक भंय दिसता की आपणाचो लव्ड वन पयस जावं नाका म्हणून. आनी
मारियो खंय UK रावता खंयच्या तरी स्कुला कडेन तेणी सांगलें म्हाका, क्रॅनफर्ड काय कितें तरी स्कुलाचें नांव सांगलें. त्या स्कुला कडेन खंय तो रावता खंय UK, आनी एअरपोर्टार जॉबाक आसता खंय तरी, खंयच्या तरी एअरपोर्टार सांगलें, तें तुमकां हांव सांगिना. आनी आपणाचो रिस्पेक्टेड जॉब आहा म्हणटा तो, आय एम अर्निंग व्हेरी डिसंट अमावंट म्हणटा तो. आपूण तर गोंयांत येत न्हू बरो बंगलो बांदून सुशेगाद रावूं शकता, बट आय डोंट वॉन्ट टू कम म्हणटा. तेजे फ्युचर प्लॅन्स म्हणटा तो आपूण लायफ टायम फॉर एवर UK म्हणटा, आपणाक आनी कांयच नाका म्हणटा. हांवें ताका म्हटलें पळय, इट इज नेवर टू लेट, एटलिस्ट तुज्या मामीक एक म्हयनोभर तरी राव तिच्या वांगडा, टायम स्पेंड कर. मागीर म्हाका म्हणलें, हांवें ताका म्हटलें तूं एटलिस्ट यू टॉक टू युअर सिस्टर. मागीर म्हाका तेणी भयणीचें आपणाचें सांगलें. भयणीची एक वॉयस नोट म्हाका तेणी आयकयली, वॉट्सॅपार तेणी धाडलेली तेजे भयणीन तेका. कितें रे तूं, कसलो भाव रे तूं, ते भयण तेजी म्हणटा, तूं कसलो भाव रे तूं, हरामी मरे तूं, कसलो भाव तूं, तुज्या आपणाच्या मायन तुका येदो व्हडलो केलो, दूद पिवयलें तुका, खावयलो, तुका 21-22 वर्साचो केलो, तुका 2 पांयार उबो रावपा सारको केलो न्हू गो, आनी तूं त्याच मायक खोड मारून गेलय, कसलो नालायक रे तूं, कसलो हे तूं, कसलो ते तूं, हे ब्ला 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 ब्ला. आनी खूब कितें कितें गाळयो, खूब कितें तेणी म्हाका स्क्रीनशॉट रेकॉर्डिंग सगळें धाडलें. आनी आय फेल्ट रियली बॅड. हांव देवा कडेन मागता अशी भयण कोणाकूच दिना पुरो म्हणून संवसारान. म्हाज्या भयणीन पासून म्हाका केन्नाच अशें, आमी एवरी टायम आमी झगडटालीं, मस्ती करी, पण केन्नाच म्हाज्या भयणीन म्हाका इतलें वायट म्हणूंक ना. इतलें सगळें तुज्या भावान तुका केलें, 13-14 लाखाचे तुका तुजे काजाराक पयशे मोडले, इचारी नासतना बाबड्यान, कांय मागी नासतना, कांय ना करी नासतना. तो भाव तुजो पयशे पासून तुजे कडेन मागिना, आनी त्या भावाक तूं इतल्यो बुरशे तुजें कितें कितें म्हटलें, अशी म्हाका जाल्यार खरें वायट दिसलें सारकें. मारियोचें सिच्युएशन इतलें वर्स्ट जाल्लें. म्हाका तेणी एक टॅटू दाखयलो, आपणाच्या हांगासर आसा पळय तो, असो एक टॅटू मायचो फोटो आसा, आनी एक तेणी आपणाच्या भयणीचो फोटो म्हणजे असो टॅटू काडला. म्हाका तो फोटो घालूंक लायता जाल्यार हांव घालता, नाल्यार हांव घालिना. ओके, सो आसता न्हू, एक एक फॅमिलीन एक आसता, हिचाण आसता, एक फॅमिलीन आसता. सो म्हाका जाल्यार बाबा हे खरेंच ही फॅमिली, आय डोंट नो, कन्फ्यूज फॅमिली कशी लागली. हांव डायरेक्ट युट्यूबार सांगता. ओके, आनी तिच्या मामींक पासून म्हटलें, तूं म्हटलें कन्फ्यूज लायफान, म्हटलें तूं इतलो बरो भांगर भुरगो, म्हटलें तूं तिका इतलो हें करता, हर्ट केलंय म्हटलें. आनी हांवें मारियो पासून म्हटलें तुवें तुज्या मामीक पासून हर्ट केला. ओके, बट भयणीचें हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलें, इतलें करून पासून ही भयण इतलें उलोवंक शकता म्हणून. आय रियली फेल्ट बॅड. बट या गायज, म्हाका तेणी मारियोन सांगला, आय वील कॉल यू टुमॉरो म्हणून. सो तो तुमकां खंय आमकां युट्यूबाचेरूय मॅसेज दिवंक सोदता. हांवें म्हटलें थिंक अबावट इट, म्हटलें बेश्टेच युट्यूबार तुका येवपाची गरज ना, बट स्टील इफ यू वॉन्ट टू गीव एनी मॅसेज जाल्यार यू कॅन गीव. हांवें ताका म्हटलें ओके. म्हाका म्हणटालो आपणाक मामी कडेन उलोवपाक नाका, म्हणजे डायरेक्ट हेजेर व्हिडिओ कॉलाचेर बीन, बट स्टील इफ यू I would like to give a good message to my people. जे गोंयान तेजे फॅमिली आसा, कोण कजन आसा, कोण अंकल आंटी आसा, कोण तेजी, तांकां तरी मॅसेज दिवपाक, कित्याक आपूण गेलो, आपूण कित्याक ही लायफ सोडली. सो क्वेश्चन मार्क कसो तेंच्या लायफान तेज्या हितून आहा न्हू. मायची एक स्टोरी आयकल्या, पूण मारियोची स्टोरी वन सायड स्टोरी कोणीच आयकोंक नासली न्हू. सो त्या खातीर. आनी येस गायज, खरेंच म्हाकाय वायट दिसलें. असलें करूं नाकान, परत एकदां तुमकां सांगता, असलें बिलकूल करूं नाकान. माय पायक सोडून वचों नाका. माय पाय नासप हेजो एक डिसंट हें अंकिता आसा हांगासर. ओके न्हू, सो प्लीज डोंट डू दॅट. ओके, बरें दिसना. आसपूच व्हडलें. हांव परत परत तुमकां सदींच सांगता, माय पाय श्रीमंत आसप म्हणून व्हडलें न्हू, पुवर आसप म्हणून जें व्हडलें न्हू. माय पाय आसप तेंच व्हडलें ब्लेसिंग संवसारान. हांवें न्हूच म्हणटा रे तुमकां 20 फावटी तरी आमच्या ब्लॉगान सांगला, पेरंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आसप इट्स अ बिगस्ट थिंग. पुअर रिच हेतून कांय डिफरन्स ना, सगळें एकूच. मरतले मनीस वयतले, कांयच घेवन वयचे ना. संवसारान ह्या येयला तसोच मनीस वयता. हें तुमकां सांगूंक सोदता. प्लीज अंडरस्टँड करा आनी डू नॉट फॉल इन सच कायंड ऑफ थिंग्स. आणि लोकांचे आयकू नाका, मेन थिंग. लोकांचे आयकोन केन्नाच कितें करूंक आणि वचना. लोकांक न्हू कितें आपणाचे पर्सनल सांगूय नाका. लोक केन्नाच सांगू नाका. अशें दाखोवन दितले की आपण बाबा खूब बरे, केन्नाच कोण सांगू ना, नाका.
लोक कशे असताना तुज्या वाटेन उलयता मागीर वयतले आनी त्योच चाडयो मागीर फुडल्या मनशाक सांगता. थोडे ते पयलीं आमकां आमच्या एक लविंग फ्रेंड आमी भाऊच ब्रदर तेणी सांगलेले दॅट फॅमिली इज रियली नॉट गुड म्हणून होय आणि आमी इग्नोर केल्लेले बट थ्रू फेस जेन्ना आमकां कळ्ळो विदाउट रिजन जेन्ना मनीस बोट मारता आनी ठाक करून कांय करिनासतना हर्ट करता तेन्ना आमकां कळ्ळें की त्या टायमार तो मनीस आमकां सारको सांगी म्हणून होय आमकां बाबा ते खरें खंय तरी त्या टायमार अंडरस्टँड जावंक नासलें आतां जालें म्हणून हांव तुमकां सांगता लोकांचे केन्ना चिंतू नाका लोक सांगता ते तेतून मॅन्युपुलेट जावं नाका तेतून तकली आपणाची दुसऱ्या वाटेन डायवर्ट करूं नाका. फॉलो युअर ड्रीम्स बरे हार्डवर्क करा, तुमच्या फॅमिलीक घेवन फुडें सरा, तुमच्या पार्टनराक घेवन फुडें सरा. मॅन्युप्युलेट करपी खूप लोक खूप असतात. तुमकां हे करपी लोक आसता ते बरे न्हू, अरे ती फॅमिली बरी न्हू, तो बरो न्हू, पण तेतूंतले थोडे लोक तुमकां खरे पासून सांगपी आसता जेन्ना तुमच्या दोळ्यांचेर पड्डो आसता. तशेंच आमचें आसलें आमी हे चिंत्ताले ना, पण जेन्ना आमकां थोडे तेंप पयलीं जालें थोडे तेंपूच जाला ते आमकां जालें तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो मनीस आमकां सांगी पळय तो सारकें आसलें म्हणून सारखे तशें आसा तें. ओके, सो येस गायज, दीस वॉज मारियो स्टोरी. आणि चॅनलाचेर जर तुम्ही नवे आसा लायक शेअर सबस्क्राईब. हांव मेळटा तुमकां नवे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नाईट आणि बाय बाय. बाय बाय. सबस्क्राईब करात आणि बेल आयकॉन दामात.